तुमी आयज सीएमाक मेळ्ळे तुमचे डिमांड हय. कितें आशिल्ली डिमांड? आज आमी सीएमाक मेळ्ळे, गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशन एम्प्लॉईज असोसिएशन. तर आमचे डिमांड्स असले की जेन्युइन डिमांड्स म्हणटा न्हू ते आमचे असले. सगळ्यान पयल्यान पयली डिमांड आमचो आसलो की एक्सटेंशन ऑफ सर्वीस. तुमकां खबर आसा की सगळ्यान हो व्हडलो हेडेक जाल्लो आसा थंय. तेन्ना आमी सगळे वेवस्थीत पद्दतीन आमी सांगलें की हो कसो कितें बाबा आमकां एम्प्लॉइजांक कसो त्रास जाता एक्सटेंशन दिवन. सो हो कंप्लीट आमी मांडलो तेंच्या फुड्यान. ते हे जाले की एग्री जाले. सो आमकां तेंच्यांनी प्रॉमीस केला की हेनफोर्थ ते दिवचे ना, आनी दिल्यार तेंकां आमी काडपाक लायले की तेंकां आसा न्हू, तेंकां तुमी काडपाक जाय म्हणून. हो आमचो पयल्यान पयलो डिमांड आसलो. सो तुमी मेन डिमांड म्हळ्यार की एक्सटेंशन तें एक्सटेंशन बंद करचें म्हणून. बंद करचें. हय, तें बंद करपाक लागून केल्लो. सेकेंड आमचो डिमांड आसलो तो ओपीएस ओल्ड पेन्शन स्कीम. आनी खरोखरच आमी आमच्या चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद तेंकां म्हणटा की तेंच्यांनी हो आमचो जो पळय ओल्ड पेन्शन आसा तो इशू आसा, डिमांड आसा आमचो, तो खूब तेंच्यांनी वयर उखलून धरलो. मुद्दामून तेंच्यांनी आमी जेन्ना आमचें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें तेंकां की ते आमकां म्हणलें म्हाका खूब खोशी दिसता सांगपाक सगळ्या आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाक की आमच्या बरोबर आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमच्या वांगडा ह्या विशयाक आसा म्हणून. तेंच्यांनी आमकां बरें मार्गदर्शन दिलें आनी आमची ही आसा तशीच उर्बी जी आसा ती आमकां वाडोवन दिली. म्हणजे हो जो पळय आमचो इशू आसा तो सेंट्रला मेरेन तेंच्यांनी ते मुद्दाम उलयल्ले आसा आनी ते निश्चित आमचें हें काम जातलें. जसो हो इशू आसा तो सेंट्रलाचो इशू आसा, पूण गोंया कडल्यान तेंच्यांनी मुद्दामून तो पावयल्लो आसा. थर्ड आमचो इशू आसलो तो डिमांड हेजे पॅरिटी स्केल. पॅरिटी स्केलाचेर पॅरिटी स्केल आसा ती म्हणजे डिफरन्सीस आसली. सेक्रेटरिएट स्टाफ आसा आनी आमचो आसा स्टाफ. सो तेतून त्या हितून ही आसली डिफरन्सीस आसली. सो ती आमी मुद्दामून तेंचे कडेन एक्सप्लेन करून उलयल्ली आसा. ती येणाऱ्या काळान ती आमची जातली, तितून घेतल्या. तसोच आमचो एक डिमांड व्हडल्यान व्हडलो असो आसा की डिपार्टमेंटल आमची प्रमोशनां जायना. आज आमी टोटली कशें आसा की तेंकां सांगलें आमी डिपार्टमेंटान आमच्या प्रमोशनां जायना. तर कशी जायना, आमचे पोस्ट आसा ते लेफ्ट जावन गेल्या. म्हणल्यार कांय कारणां आमचे पळय हे आसा कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसता डिपार्टमेंटांनी, ते कशें आसा सुप्रिडन आसतलो, हेड क्लार्क आसतलो, पुटअप जेन्ना फायली करतल्यो म्हणजे बाबा ते बाबा इतक्यो वॅकन्सी कमी आसा, बाबा ह्यो वॅकन्सी भरपाक जाय, कोण रिटायर जालो, मेंटेन जर आमचो हे वॅकन्सी बूक आसा तो केलो न्ही जाल्यार जाता. आनी आमी तेंकां लागून आमी हेंकां ब्लेम करूं शकना, सरकाराक ब्लेम करूं शकना. हे आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा HOD म्हणून बसलेले आसा तेंचो हो काम आसा की बाबा ह्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट कित्याक लागून ना. सपोज बाबा भरपाक जाय जाल्यार ती इम्प्लिमेंट कित्याक फायल करिना, टायम टू टायम जर ते धाडीत जाल्यार ते जाता. हे विशय आमी जेन्ना सीएमाक सांगलो तेंच्यांनी आमकां परत सांगलें की हो विशय आपले कडेन ना. जेन्ना तुमचे जे पळय HOD आसात ते जर प्रॉपर काम करून फायल पुटअप करून धाडीत रावत जाल्यार हें सॉल्व जातलो प्रश्न म्हणून. हांव ह्या आमच्या गोवा ह्या माध्यमांतसून हांव सांगूंक सोदता ह्या फ्लोरा वयल्यान की तुमी हे मुद्दामून हे अशें दवरूं नाकात, जेणे करून कशें आसा जे काम करपी आसा न्हू तेंचेर अन्याय जावपाक नाका. आमची ही रिक्वेस्ट तुमकां आसा, ही आमी तुमचे कडेन मागता HODींक की जे पोस्ट वॅकंट जाल्या ते करून काडा. तुमी जशें एक्सटेंशन दिवपाक जेन्ना रोखडीच एप्लिकेशन येता तेन्ना तुमी करतात फॉरवर्ड न्हू, ती बंद करून हे कामाचेर तुमी हे काम करात की प्रमोशन जावनी म्हणून. तेज्या कारणास्तव बाकीच्यांक सुद्दां ही एक खोशी भोगतली की बाबा ह्या डिपार्टमेंटान आपूण काम करता जाल्यार आपूण खंयच्या तरी पदाक बऱ्या भशेन पावतलो असो म्हणून. तुमी म्हणलें की लॅप्सीस जाता म्हणून न्ही. हय, कितलेशे लॅप्सीस जाल्ले आसा अशें? आमी ते सगळे एप्लिकेशन जर मागयल्या सो ते आमी मुद्दामून चीफ मिनिस्टराकूय दिल्ले आसा. हितून कितें अडटा आनी हितून कोण बाबा हें आडोवन दवरलें आनी कोणाक लागून हे पोस्ट लॅप्स जाता तेंचेर इन्क्वायरी जावची आनी तेंचेर कायदेशीर कारवाई जावपाची हें सुद्दां आमी तेंकां सांगलेलें आसा. आनी ते आमकां आमचे ऑनरेबल सीएमान सांगलां की बाबा आपूण हेजेर मुद्दामून चीफ सेक्रेटरीक सांगून हें एक्शन घेवंक लायतलो म्हणून.
सो हांव तेका लागून तें मुद्दामून तुमकां सांगपाक सोदता. सेकंड थिंग आसा HBAचो. HBA आतां ह्या बजेटाक खूब एक आनंदाची गोश्ट म्हणल्यार तेंच्यांनी मुद्दामून आमकां सांगलें की बरी सुटसुटीत म्हणलें जे पद्दतीन आमी 2% आमी मागताले, आमची मागणी आसली की HBAचे आमी मुद्दाम तेंचे कडेन उलयले की कोवीड टायमान खूब ही कितें आमची नवे जे आमचे भरती जाल्लेले इवन HBAक एप्लाय केल्ले ते सगळे पेंडींग असले, म्हणजे खूब इशू जाल्लो फाटल्या दिसांनी. तो तेंच्यांनी मुद्दामून घेतला ह्या बजेटाक आनी ते ह्या बजेटाक म्हणटा तशें हें सगळी पूर्ण जातलें आमचें. ते कशा पद्दतीन करूंक जाय आनी बरे सुटसुटीतपणान आमकां मुख्यमंत्र्यान हें आश्वासन दिलां की हें आमी तुमकां HBA करून दितले आनी नवीन सुद्दां जे पळय आमचे भरती जाल्लेले आसा तांकां सुद्दां चान्स पडटलो करपाक. दुसरो इशू म्हणटा तो आमी डिमांड केलो की सर्वीस फायल आसा म्हणजे रिटायरमेंट जालो की ताका पेन्शनाक कांय टेन्शन जावपाक जायना. परतून हांव तेंच सांगता की हें सुद्दां आमचें तेंच्यांनी सांगलें तुमचें HOD आनी ऑफिसाचें काम म्हणून. कित्याक लागून एक आमचो स्टाफ आसा तो रिटायर्ड जालो जाल्यार तो 6 म्हयने पर्यंत उरपाक जाय. तेजी सर्वीस बूक आसा तो रिटायरमेंटाक तर बाबा वर्सभर आसा न्ही जाल्यार त्या मनशाचेर काम करपाक जाय. इवन बाकीच्या खुबश्या डिपार्टमेंटांनी हें आतां काम सुरवात केल्या 6 म्हयन्या पयलीं तेंचो वयता, पूण थोड्या डिपार्टमेंटांनी अशें आसा आमकां 5-6 केसी येयल्यो की तांकां आजून तेंचें सर्वीस बूक आनी पेन्शनूय मेळोंक ना अशें म्हणून. हांव ह्या माध्यमांतसूनय मागता की सगळे आमचे जे पळय HOD आसा तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवन ते करपाक जाय. आमी CMाकूय सांगलेलें आसा त्या पद्दतीन CMान CSाकूय इन्स्ट्रक्शन दिवन तें काम आमचें जातलें. आनी आमी मागता की बाबा हें आमच्या बरे पद्दतीन काम चालू आसा आनी ह्या सगळे हेका आमकां गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनाक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो आमकां हेल्प तेंच्यांनी आमकां सांगलां केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तुमी या, आपूण तुमच्या बरोबर आसा म्हणून. देव बरें कर. आनी कितें आशिल्लें DDSY स्कीम बीन कितें DSSY DDSY स्कीम आमकां गव्हर्मेंटाक मेळनासली ती. सो आतां कशें आसा तितून मॉडिफिकेशन करून जें कशें आसा की पयलीं क्लेम जाताले, पयलीं क्लेम रिएम्बर्समेंट मेळटालें, सो तें स्टॉप आसलें. तें आतां परत स्टार्ट नव्या पद्दतीन केल्लें आसा. ती स्कीम आसा न्हू ती गव्हर्मेंट सर्वंटाक लागून बऱ्या पद्दतीन जसो गव्हर्मेंट सर्वंटाक फायदो जावचो त्या पद्दतीन तें आपुणून तेंच्यांनी. आनी कशें आसा की ते पेशंट आपूण डॉक्टरूय आसा, सो बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी आमकां इम्प्लिमेंट करून ती दिता अशें म्हटल्यार की जेणे करून आमचे आनी आमचे फॅमिलीक सुद्दां बरो बेनिफीट मेळटलो असो म्हणून. ती सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट आसली काय तिका सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक आसतली.